श्री विश्वाटी विश्वेश्वर शिवशंकर देवस्थान काणका हांगा दर वर्षी प्रमाणे यंदा महाशिवरात्रोत्सव मोठ्या दबाज्यान सुरू जाल्लो आसा। सकाळपासून भाविकांच्यो मोठ्यो गर्दी जाल्ली आसा। तसेच 4:30 पासून इश्टाडीक सागर लिंगुटकर यांच्या यजमानपदाखाली लिंगपूजा जावन कार्यक्रमाक सुरवात जाल्ली आसा। हजारो भाविकांनी दर्शन घेतलेले आसा आणि ह्या देवळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे की जे भाविक आसा तांकां स्वहस्ते हांगा लिंगपूजा करूंक मेळटा। ताका लागून हांगा दर वर्षी हजारो संख्येने भाविक येतात। तसेच आता दनपारां भजनाचो कार्यक्रम आसतलो, रातचो श्री गणेश दर्शन हो पौराणिक नाट्यप्रयोग जातलो आणि सगळ्यांनी ह्या लिंगपूजेचे देवदर्शन घेवचें अशें हांव म्हणटा। जे भाविक ह्या देवस्थानाचे मना बसून काम करतात, म्हणजे जे भाविक कितें मागतात ते ह्या देवस्थानाच्या पेरण्यासून तांकां सगळें मेळटा। म्हणून बार्देशांतले पयलीं अशें विश्वाटी विश्वेचे शिवशंकर देवूळ ही सगळीं मनाकामना सगळीं तेंची कामां मना बसून जाता। वर्ष पद्धती प्रमाणे आमचो 3 दीस कार्यक्रम म्हणून साजरो जाल्लो आसा। पयल्या दिसा ऑर्केस्ट्रा जाल्ली, काल नाटकाचो कार्यक्रम जालो आणि आज सकाळपासून महाशिवरात्रीचो अभिषेक पूजा जाली, अभिषेकाची लिंगपूजा। मागीर आतां जेन्ना दुपारी आरती आणि महाप्रसाद आसतलो। सगळ्या भाविकांक आमचे कार्य सगळ्या बरोबर काम पद्धतीन करतात। सगळ्यांचे सहकार्य व्यवस्थित लाभता आमकां। देवस्थानच्या हॉलाचे बांदकामूय आमचे चालू आसा, तेन्ना भाविक सगळे आमकां तरेतरेच्या रूपान मदत करतात। सगळ्या हितून कोण कडधान्याच्या रूपान उत्सव एका प्रसादाक लागून, परत बांदकामाक देणगी आणि महिला मंडळ आमची गांवची समिती सगळे गांवचे सहकारी सगळ्यांक उपस्थित राहून हांगा आमकां सहकार्य करता। आणि आज आमचो कार्यक्रम सगळ्यांनी असत उपस्थित राहून दनपारां आरतीचे प्रसादाक हे करता। रातचो पालखेचे आसतले कार्यक्रम आणि जात्रा सगळ्यांनी शिवरात्र हो असं एक महत्व असा की हांगासर बरेचसे लोक जमतात। ऑलमोस्ट 5 ते 6 हजार भाविक हांगा जमतात आणि तेर लिंगाचेर अभिषेक केलो जाता। अभिषेक जो आसा तो सकाळी 5 ते सांजचे 5:30 6 असं चालू आसतलें आणि हो आमचो कार्यक्रम जो आसा तो 3 दीस चालू आसतलो। म्हणजे फाल्यां नाटक आसा आणि परवा वर्ष पद्धती प्रमाणे सत्यनारायण पूजा आसतली आयतारा 3:30 आणि त्यानंतर पावणी आणि परत नाटक आसतलें। हे शिवरात्रीचे कार्यक्रम आणि जो आमचो वर्धापन दिन जो आसता तो 29 एप्रिलाक आसतलो, अक्षय तृतीयेच्या आदले दिसा। तेन्ना महाप्रसाद आसतलो आणि पालखी जे आसा आमच्या वाड्याचे पालखीची मिरवणूक काडली जाता। हे अशे आमचे कार्यक्रम थोडक्यात आसतात। पूण मेन म्हणजे ह्या देवळान जे लोक येतात तांकां एक आशा आसता बाबा आपली कितें मागणी हांगा घातली जाल्यार ती पूर्ण जाता। म्हणून आतां हे हळूहळू पिळगेजात मंदीर हें देवतेचें बांदलेलें मंदीर जाता। कित्याक हांगा कितें मागणी केलें जाल्यार तें मागणी पूर्ण जाता असो भाविकांचो समज आसा। तशेंच हांगा हें नूतन मंदीर बांदलां, मंडप केला। त्या मंडपान कोणाची बारीकशी कार्य आसा, लग्न कार्य आसा, मूद आसा, कसले प्रोग्राम हांगा जाता। तशेंच बाकीचे आमचे कल्चरल प्रोग्राम धुळवट आसता, शिगमो आसता, तुळशी विवाह, दिपावली, हे सगळे प्रोग्राम जे हिंदू धार्मिकान जे प्रोग्राम जाता ते आमी हांगा सगळे करता। आजचो दिवस शिवरात्रीचो दिवस, तो महाशिवरात्र उत्सव जे आमचे आख्खे गोंयचे लोक ह्या स्थळार येतात आणि हो कार्यक्रम 5 दिवस आसता। ह्या देवळाची स्थापना 1958 जाली आणि कैलासवासी हरिश्चंद्र मडगांवकर यांनी देवळाची स्थापना केली। ही मडगांवकर कुटुंबियांचे देवस्थान आणि सगळ्या भाविकांक ओपन आहा। तशेंच
हे उत्सव 5 दीस चलता. तो आयच्यार सुरवात जाता पुजा सकाळ पासून 6 पासून अभिषेक आणि कार्य. आत्ता आरती जाली, आता संध्याकाळी आमचे परत आरती असतले आनी असे 5 दिवस आमचे कार्यक्रम असते. हे फेस्टिवल आमकां वर्सान वर्स एक लोकांची उमेद येता आणि पयलीं आमी 1-2 दीस करताले, आतां आमी 5-5 दीस उत्सव करता. लोकांची संख्या वाडत आहा आणि एवरी इयर आमकां चडांत चड लोकांची हें जाता. आतां आमची महापुजा जाल्ली आहा, आतां महाप्रसाद चालू आहा. महाप्रसादाच्या नंतर मागीर आमची उरलेलो प्रोग्राम आसा, आमचो आमचो प्रोग्राम डान्स प्रोग्राम आसा. मागीर फाल्यां परवां हेरवां एक 5 दीस आमचे उत्सव चालू आसतले. मोठ्या संख्येन आमकां हेजो प्रतिसाद मेळटा म्हणून हांव लोकांचे आभारी आहा. आणि आमची कमिटी मेंबर घागरेश्वर देवस्थानाच्या तर्फे हांव सगळ्यांक हॅपी महाशिवरात्री म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. भरता महाशिवरात्र लोक हांगा अभिषेक करता, दूध घालता, पाया पडटा, प्रत्येक हर भक्त येता, सामकी फूल गर्दी आसता, लायन अशी आसता, बरी कितली तरी लायन पावता. लोक वताक पांय आसता, 2-3 जाता, लोकांची लायनी तुटाना, इतलो हांगा लोक सामको एकठांय जाता पाया पडून. ह्या मंदिराची 5 वर्ष झाली स्थापना झाल्यात आणि अंदू आम्ही ह्या देवळाचो बरोच विकास केला. नाना बांदेकरांच्यांनी आणि मोठ्या मोठ्या दानशूरांनी हांगा मदत केली आणि आम्ही हांगा दीपस्तंभ बांधला. आणि आज हे महाशिवरात्रीच्या उत्सवा खातीर लोक आपल्या हातीन स्वताच्या हातीन हांगा लिंगाचेर अभिषेक करून मेळटा आणि भाविकांच्या मनाची कामना सिद्ध जाता. म्हणून ह्या पिंपळेश्वराचें नांव सगळे कडेन जावचें अशें आमी घटपट करता, प्रयत्न करता. आणि तेन्ना तुमी सगळ्या लोकांचे बरें जावचें अशें आमी